नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचे येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोय सरकाराच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनात संचालक अभियंत्याबरोबर स्टेनो एक्सटेन्शन आरपीडब्ल्यूडीचो कारभार एक्सटेन्शनार सिव्हिल सर्व्हिस पुलिशेची वट्ट 164 पदां रिती. आदलो आमदार लहू मामलेदाराच्या पार्थिवाचेर जाले निमणे संस्कार. मंत्री आमदार राजकी फुडारी आनी ताच्या बरे मागप्यांनी ओपली आर्गां. फाटल्या 3 वर्सांत गोय सरकारान गोशाळांचेर मोडले वट्ट 51 कोटी. पशुपालन खात्याची लेखी जाप. 8 गोशाळांनी मेळून 5668 गोरवां. 3 वर्सांत 1000 गोरवांक मरण. कुरपे ब्लॉकाच्या परत जाल्ल्या पावणेत ब्लॉक घेतलो अग्रवंशीन. 87.64 हेक्टराचो ब्लॉक अग्रवंशीन घेतलो 95%. राज्यात जाल्ल्या ग्रामसभांनी 2025-26 बजेट केले अप्रूव्ह. हेर वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा. आनी नायकवाडो मांद्र्या धिरियो दोगां आड FIR. धिरिया खातीर 18 लाखांची बोली. 2 वरां धिरियो. 10 बैल ग्राउंडार. जैतिवंत बैलाचो व्हिडिओ व्हायरल. गोयचे PWD खाते फाटली कांय वर्सां अभियंत्यांक एक्सटेन्शनां दिवन चलयता. पब्लीक इंट्रस्टाच्या नांवान 17 PWD अभियंत्यांक एक्सटेन्शनां. वयल्याक एक्सटेन्शनां दिल्ल्यान सकयले अभियंते प्रमोशना पयलींच निवृत्त जातात. दुसरे वटेन 122 सिव्हिल सर्व्हिस अधिकाऱ्यांकडेन 1 वा 2 अतिरिक्त पदांचो ताबो. जाल्यार सिव्हिल सर्व्हिस पुलीस आनी हेर पोस्टांची वट्ट 164 रिक्त पदां आसात. सरकाराची विधानसभेत माहिती. आमदार कार्लोस फेरेराच्या प्रश्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही माहिती दिल्या. 2024 वट्ट 31 अधिकाऱ्यांक सर्व्हिसेंत एक्सटेन्शनां दिल्यात. तातूंत 17 अभियंते PWDचे. 2024 वट्ट 31 सरकारी अधिकाऱ्यांक सर्व्हिसेंत एक्सटेन्शन दिले. 31तले 14 PWDचे अभियंते. उरिल्ले 14 जाण हेर 11 खात्यांतले. पब्लीक इंट्रस्टाच्या नांवान 17 PWD अभियंत्यांक सर्व्हिस एक्सटेन्शनां. PCE पार्सेकाराकूय 3 फावट एक्सटेन्शन. तिसरे ह्याच जानेराक 1 वर्सा खातीर. एक्सटेन्शनाक लागून फाटले अभियंत्यांक प्रमोशन चुकोवन निवृत्त जाले. WRDचे CE बदामीक 2022 सावन 4 फावट एक्सटेन्शनां दिल्यात. अधिकाऱ्या सारके आतां स्टेनोकूय सरकाराचे एक्सटेन्शन दितात. 2 स्टेनोक एक्सटेन्शनां दिल्यात. हांगा गव्हर्नमेंट डिसिजन म्हणून कारणां दिल्यात. JDतल्या एका स्टेनोग्राफरा फाटल्यान 8 जाण प्रमोशनाक पात्र आसात. एके वटेन एक्सटेन्शनां जाल्यार दुसरे वटेन सिव्हिल सर्व्हिसेंत 100 मायज रिक्त पदां आनी आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर अतिरिक्त ताब्याचो भार. 122 अधिकाऱ्यांचेर 1 वा 2 अतिरिक्त जबाबदाऱ्यो. कांय जाणांकडे दोनूय म्हत्वाची जाल्यार कांय जाणांकडे दुसरे पोस्टिंग कमी कामाचें. कांय अधिकाऱ्यांचेर वांगडाच 3 पदांचो भार. कांय अधिकाऱ्यांची दोनूय पदां लागीं कार्यालयां आशिल्लीं. कांय अधिकाऱ्यांचे 30 ते 40 किलोमिटराचेर दुसऱ्या पदाचे कार्यालय. सिव्हिल सर्व्हिस पुलीस आनी हेर जाग्यांचेर 164 रिक्त पदां. सिनियर स्केल 3 पदां जाल्यार ज्युनियर स्केल 92 जागो रिकामी. पुलीस SP 10 जाल्यार DYSP 37 जागो रिकाम्यो. मामलेदार जोड मामलेदार वट्ट 14 रिक्त पदां. एके वटेन अधिकाऱ्यांची एक्सटेन्शनां. दुसरे वटेन अधिकाऱ्यांचेर अतिरिक्त पदांचो भार जाल्ल्यान तिसरे वटेन 150 मायज रिक्त पदां असो सरकाराचो कारभार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदलो आमदार लहू मामलेदाराच्या पार्थिवाचेर आयतारा दुर्भाट निमणे संस्कार जाले. मंत्री आमदार राजकी फुडाऱ्यांनी तशेंच ताच्या बरे मागप्यांनी येवन आर्गां ओपली. शेनवारा बेळगांवां एका रिक्षावाल्यान मारहाण केले उपरांत काळजाचो आताक येवन लहू मामलेदाराक मरण आयिल्लें. 1973 आमी शिक्षणाक एक कडेन आशिल्ले.
जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. त्या ग्रुपांत 50% आंदोलन जालें आनी आज ते सगळे भुरग्यांक मेळटा. मतभेद आशिल्ले म्हूण मनभेद आशिल्ले. राजकारण कितें आसूं नातें आमचें भरपूर बरें आशिल्लें आनीक इतले मोठी घटना कशी जातली म्हणून मनाक सतत उरून जे कोणी हेणी कृत्य केलां तेची कठोर कारवाई जावपाक जाय. तांचे कुटुंबियाचेर घालप खरें म्हटल्यार जावचें न्ही, कोणाचेर असं जावचें न्ही. एक शिस्तीतले पोलीस ऑफिसर ते पासून राजकारण पर्यंत तांचो प्रवास, पण त्याच बरोबर सगळ्यां कडेन मन मिसळून वागपाची तांची पळय कला आसा ती खरें म्हळ्यार केन्नाच विसरपा येना. हांव देवा कडेन इतलेंच मागतां की तांच्या फॅमिलीक घटसाण मेळची आनी तांच्या पवित्र आत्म्याक शांती मेळची. आयज आमकां दिसता की अशें तरेन घडोवप अशें हें घडलें आमकां वायट दिसता. कित्याक लोक आशिल्लो एक्टीव आशिल्लो, बरो आशिल्लो, बरो पुलीस ऑफिसर आशिल्लो, पण ताका ताच्या आत्म्याक देवान शांती दिवची अशें म्हणून म्हाका. पूण एक बरो मित्र हांवें तातूंतल्यान गमयलो अशें म्हाका दिसता. हांव ताच्या आत्म्याक शांती दिवची देवा कडेन मागतां. एक निश्ठावान मनीस जो सत्या खातीर लढता आनी नॉन करप्ट असो एक बरो कळेगान नेतो आज ना वायट दिसता. की ताचो एकंदर तांचें जें मरण आसा दुर्दैवी मरण आसा आनी त्यामुळे एक बरो प्रामाणीक सच्चादिल मनीस जो आसा तो गोंय राज्याक परको जालो अशें हांव म्हणटा. त्यामुळे ताच्या आत्म्याक वा ताच्या भुरग्यांक जे आसा ती ताका ह्या सगळ्या गजालींची सहन करपाची तांचे ताका आमी पयलीं कशें आसा की एक सामको ऑफिसर म्हणून आनी त्या खातीर वेगवेगळे जे पळय फ्रॅक्शन ते मेळपय ते वेगळेच पद्दतीचे आसता. बरो सिंपल आमदार ज्या मनशाक म्हाका दिसता ग्रास रुटाक कनेक्टेड आशिल्लो. वी हॅव लॉस्ट अ ग्रेट सोल. वी टुडे एज द काँग्रेस पार्टी वी हॅव कम टू पे होमेज टू हिम. आणि 2022च्या इलेक्शनाच्या उपरांत जेन्ना तांणी काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे जेन्ना कॉन्टेस्ट केला तेन्ना आमकां एक संदी मेळ्ळी तांचे बरोबर मेळून काम करपाची. म्हाका दिसता टुडे गोवा आय विल से हॅज लॉस्ट अ गूड लिडर एन एक्स MLA जाणें ह्या वाठाराच्या लोकांक खूब काम केलें. इट्स अ सॅड डे. तांच्या आत्म्यांक शांती मेळूं आनी म्हाका दिसता हीज फॅमिली आनी गोवन्स शूड गेट जस्टीस. गोंय सरकारान गोशाळांचेर फाटल्या 3 वर्सांत वट्ट 51 कोटी मायज पयशे मोडल्यात म्हण पशुपालन आनी पशुवैजकी खात्याची विधानसभेत लेखी जाप. शिकेरीच्या गोशाळेक सगळ्यांत चड म्हळ्यार 40 कोटी अनुदान. सद्याक 8 गोशाळांनी मेळून वट्ट 5,668 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सांत गोशाळेंतल्या 2,000 गायींक मरण. फाटल्या 3 वर्सांत 1 गाय बेपत्ता. खासा रिपोर्ट. गोसंवर्धनाक गोंय सरकार व्हड आदार दिता. रस्त्यावेली बेवारस गोरवां सांबाळूंक सरकार गोशाळांक जायते अनुदान दिता. फाटल्या 3 वर्सांत सरकारान गोशाळांक वट्ट 51 कोटी 64 लाख 54 हजार रुपया मायज पयशे मोडल्या म्हूण पशुपाल आनी पशुवैजकीय खात्यान विधानसभेत लेखी जाप दिल्या. फाटल्या 3 वर्साचो डाटा मेळटा ते प्रमाण गोमंतक गोसेवक महासंघ मये बिचोली हांकां फाटल्या 3 वर्सांत 40.25 कोटी रुपया अनुदान दिला. ध्यान फाउंडेशन गोवा ह्या गोशाळेक 6.78 कोटी रुपया अनुदान मेळ्ळा. अखिल विश्व जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र ह्या गोशाळेक 3.25 कोटी रुपया अनुदान मेळ्ळा. लिव्ह सिनर्जी सावयवेर ह्या गोशाळेक 23,15,000 रुपयाचे अनुदान मेळ्ळा. वेलफेअर फॉर एनिमल इन गोवा ह्या शिवोलेच्या गोशाळेक 56,20,000 रुपयाचे अनुदान मेळ्ळा. शंखावली तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट सांकवाळे हांकां 4,38,000 रुपयाचे अनुदान मेळ्ळा. कामधेनू गोरक्षा संस्था काणकोण हांकां 17,89,000 रुपयाचे अनुदान मेळ्ळा.
जाल्यार ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल अँड एनिमल वेलफेअर ह्या दाबाळ फंडाच्या गोशाळेक 33,03,000 रुपया अनुदान मेळ्ळा. मजगती सध्या 8 गोशाळांनी मेळून वट्ट 5,668 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सांत गोशाळेंतल्या 2,000 गायींक मरण आयले. डाटा सांगता ते प्रमाण गोमंतक गोसेवक महासंघ मये बिचोली हांच्या गोशाळेंत सध्या 4,245 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सांत 1,439 गायींक मरण आयले. ध्यान फाउंडेशन गोवा ह्या गोशाळेकडे सध्या 708 गायी आसात. 348 गायींक फाटल्या 3 वर्सांत मरण आयले. अखिल विश्व जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्रा कडेन सध्या 435 गायी आसात. 102 गायीक फाटल्या 3 वर्सांत मरण आयले. लिव्ह सिनर्जी ह्या सावयवेरेच्या गोशाळे कडेन 11 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सांत तांचे 17 गायी सोंपल्यात. वेलफेअर फॉर एनिमल इन गोवा ह्या शिवोलेच्या गोशाळेक सध्या 50 गायी आसात. 5 गायी फाटल्या 3 वर्सांत सोंपल्यात. शंखावली तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट सांकवाळ हांच्याकडे 7 गायी आसात. आता मेरेन एकूय गायीक मरण ना. कामधेनू गोरक्षक संस्था काणकोण हांचेकडे 160 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सांत 7 गायींक मरण आयले. जाल्यार ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल अँड एनिमल वेलफेअर ह्या दाभाळ फंडाच्या गोशाळेंत सध्या 52 गायी आसात. एकूण 60 गायींक फाटल्या 3 वर्सांत मरण आयले. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार. कुरपेच्या खण ब्लॉकाची परत पावणी जावन तो ब्लॉक अग्रवंशीन घेतलो. हो ब्लॉक वेदांतान 84.54% घेतिल्लो. मात कुरपे ब्लॉकाच्या निमण्या पावणेक बिडर अग्रवंशीन हायकोर्टात आक्षेप घेतिल्लो. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण शुक्रारा परत पावणी जाली. 87.64 हेक्टराचो हो ब्लॉक 95% अग्रवंशीन घेतलो. हालींच कोडली, ओंडा आनी कुरपे खण ब्लॉकांची पावणी जाल्ली. कोडलीचो 377 हेक्टराचो ब्लॉक 92.60% JSWन घेतिल्लो. ओंडाचो 61 हेक्टराचो खण ब्लॉक 125.30% अगरवंशीन घेतिल्लो. हो ब्लॉक आज मेरेनच्या सगळ्या पावणेपैकी चड प्रेसाक गेलो. कुरपेचो 87.64 हेक्टराच्या ब्लॉका खातीर वेदांता आनी अगरवंशी मदीं पावणी चलताली. वेदांतान तो ब्लॉक 84.54% घेतिल्लो. मात अगरवंशी कोर्टात आक्षेप घालो. हायकोर्टात सुनावणी जाली आनी कुरपेच्या ब्लॉकाची परत पावणी घेवपाक सांगली. शुक्रारा पावणी जाली आनी ब्लॉक 95% अगरवंशीन घेतलो. सरकाराक सुमार 10% फायदो जालो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. राज्यांत साबार ग्रामसभांनी बजेट अप्रूव्ह जाले. नासनोडा, कळंगूट, सोडये आनी नुवें जाल्ल्या ग्रामसभांनी 2025-26 वर्साच्या बजेटा विशीं तशेंच बाकीच्या विशयांचेर चर्चा जाली. नासनोडा कोयर आनी हेर उदरगतीच्या कामांचो विशय. नुवें ग्रामसभेत मार्केट कॉम्प्लेक्स, सोडया कालव्याक लागून जाल्ल्या शेतीच्या लुकसाणा विशीं चर्चा. जाल्यार कळंगुटे रस्ते आनी हेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा विशीं चर्चा जाली. राज्यात साबार ग्रामसभांची बजेटां अप्रूव्ह जावपाक सुरवात जाल्या. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभांनी नासनोडा, कळंगूट तशेंच नुवें ग्रामसभेत 2025-26 वर्साची बजेटा विशीं तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा जाली. नासनोड्या कोयर आनी हेर उदरगतीच्या कामांचो विशय आयलो. आयज आमची ग्रामसभा आमची बरी जाली. इवन आमचे रिवायज आयज बजेट हाडलें आनी 25-26चे आमी आयज बजेट एप्रूव्ह केलें आनी लोकांचे कांय मागणी हाडल्यो डेव्हलपमेंट आनी मेन लोकांचो हाडलो हो गार्बेज इश्यू. आनी आमी लोकांक कोर्टान तांकां सांगलें की गार्बेज इश्यू आमचो रोखडोच सेटल येता जातलो म्हणून. ऑलरेडी आमची कित्याक हायकोर्ट मॅटर हाडली म्हणून आमची MRF शेट पेंडींग उरलेली पूण आतां ऑलरेडी आमची MRF शेट जाली. नुवें ग्रामसभेत मार्केट कॉम्प्लेक्सा विशीं चर्चा जाली. Sabha was being held to approve the annual budget
for the financial year 25-26, and it has been approved. We also placed the annual development plan for the village of Nuvai, where it was been decided certain amount of proposals which have been discussed for the village developmental meeting, for the VDC meeting. The same have been proposed and put up again for the annual developmental meeting today. Extra resolutions which have been passed, and that has also been accepted and approved in the Gram Sabha. Besides that, there were also about market complex, which was about this. There was areas of payment of rent and all. So those rents and all, we asked the Gram Sabha, shall we go forward with the legal procedures, because most of the shops have been acquainted by our locals only. So we will go forward. We have taken it for the Gram Sabha. सोडिया ग्रामसभेत कालव्याक लागून जाल्ल्या शेतीच्या लुकसाणाविशीं चर्चा जाली. ग्रामसभेक आमचे पॉयंट घेतलो डिस्कशन ड्युरिंग डिस्कशन की इरिगेशन डिपार्टमेंट कॅनल पळय कॅनल बांदला पळय कॅनलाक लागून ही शेतां पिड्ड्यार जाल्या. ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंटान एक लेटर धाडला आमकां, मेमोरेंडम धाडला की जी कोणाची शेतां पिड्ड्यार जाल्या तांकां कंपन्सेशन दिता म्हणून, आनी ऑलरेडी आमचे कडेन पंचायतीन ते फॉर्मूय आहा. जाल्यार कळंगुटे ग्रामसभेत बजेट तशेंच रस्ते आनी हेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा विशीं चर्चा जाली. Budget, what we have done is that we intend to purchase a flat in Bombay for the persons who are sick and who wants to take medication in Bombay, like cancer or any other thing. Tenka कोणाकडे accommodation ना, so तिजो वचून फ्री accommodation घेवन minimum charges घेवन तिजो तांकां रावंक जाता. So that is one thing. मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब घेतलेलो आहा, लायक रोड्स एंड ऑल, मेजर पार्ट वी हॅव टू टेकन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नायकवाडो मांद्र्या बैलांच्यो धिरयो लावपाच्या प्रकरणात मांद्रे पुलिसांनी आसिफ मौला आनी ऋग्वेद नायका आड कागाळ नोंद केल्या. आयतारा सकाळीं धिरयां खातीर 18 लाखांची बोली लागिल्ली म्हण सुत्रां कडच्यान म्हायती मेळटा. 2 वरां धिरयो चल्ल्यो. सुमार 10 बैल आशिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं जैतिवंत थारिल्ल्या बैलाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. नायकवाडो मांद्र्या बैलांचे धिरयो लावपाची घडणूक. आयतारा सकाळी धिरयां खातीर 18 लाखाची बोरी लायली म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. धिरी पळोवंक लोकांची घे गर्दी. हो व्हिडिओ पळयात. मजगती जैतिवंत थारिल्ल्या बैलाचो व्हिडिओ सध्या व्हायरल जाता. धिरये उपरांत त्या बैलाक जाल्ली जखम पळयात. बैलाच्या पुराय आंगाचेर हळद लायल्या. मजगती मांद्रे पुलिसांनी आसिफ मौला आणि ऋग्वेद नायका आड गुन्यांव नोंद केला. मात दिसा उजवाडा असल्यो घडणुको घडटात. ह्या घडणुके उपरांत पुलिसांच्या कामाचेर व्हड प्रश्नचिन्ह. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. अमेरिकेंतल्यान डिपोर्ट केल्ले 2 गोंयकार आयतारा गोंयांत पावले. प्रत्येक देशांचो स्वताचो कायदो आसता. कायदो पाळप म्हत्वाचें म्हण गोंयचो NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार उलयलो. देशा भायर वतना सगळे तपासून कायदेशीर पद्दतीन वचचें. एजंटाच्या मजतीन वता जाल्यार एजंटाची योग्य म्हायती घेवची. सावयकाराचो उलो. आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाण 2 जाण गोंयकार जे आसात, हे गोंयकार गोंयांत पावल्यात. आपल्या फॅमिली पर्यंत ते पावल्ले आसात. आपल्या फॅमिली वांगडा ते आतां आसात. ते म्हायती प्रमाण आमच्या ते जॉबा खातीर म्हणून थंय USAक गेल्ले आनी थंय वतकच तांकां थंयच्यान
कांय कारणाक लागून तेंचे सगळे जे कितें डॉक्युमेंटेशन किंवा आनी कितें आसत ताका लागून तांकां थंय दवरले आनी तेजे उपरांत आत्तां जी तेंची पॉलिसी आसा त्या पॉलिसी प्रमाण थंयच्या US देशांतल्यान तांकां आतां परत त्यांनी डिपोर्ट केल्ले आसा आनी ते आतां आपल्या फॅमिली वांगडा आसा अशें आतां आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. सो तांकां खंय डिपोर्ट केल्ले तांकां खंयचे हितूर डिपोर्ट म्हणजे ते म्हाका दिसता की ते बॉर्डर क्रॉस करता आसतना आसत किंवा अशा टायमाचेर तांकां खरें म्हणजे अरेस्ट केले तो एक प्रोसेस आसा त्या प्रमाण आनी ते केल्या उपरांत मागीर आतां तेंची अमेरिकेची जी आत्ताची पॉलिसी आसा सरकाराची त्या सरकाराच्या पॉलिसी प्रमाण तेंचें डिपोर्टेशन जाल्लें आसा आनी ते आतां गोंयांत परत आपल्या फॅमिली वांगडा आयिल्ले आसा. नॉर्मली आमकां प्रोटोकॉल जो आसा त्या प्रमाण नांवां डिस्क्लोज करची न्ही अशा पद्दतीचें हें आसा ताका लागून आमी नांवां आतां शेअर करपाक शकना. पूण आनी एक गजाल मागता ह्या टायमाचेर की आमचे खूब गोंयकार भुरगे भायर वचपाक सोदतात जॉबा खातीर म्हण किंवा हेच्या खातीर तेन्ना ह्या टायमाचेर त्यांनी खरें म्हणजे ज्या माध्यमांतल्यान ते वचपाक सोदता म्हणजे एखादो कोणी एजंट आसतलो नाजाल्यार खंयच्या रुटांतल्यान ते वचपाक सोदता आसत तर तेजी त्यांनी चवकशी करची नाजाल्यार आमचे कडेन NRI ऑफिसा कडेन सुद्दां खूब कंप्लेनी अश्यो येतात की भुरगे भायर वचपाक सोदतात आनी भायर गेल्या उपरांत मागीर तांकां जॉब वेवस्थीत मेळना नाजाल्यार तांकां दुसऱ्या कामा खातीर धाडले वता आनी हें केल्या उपरांत मागीर तेंची थंय परिस्थिती अडचणीची जाता. सो ती जावची न्ही म्हणून सुद्दां त्यांनी हे सगळी म्हायती घेवची की आमी खंयचो एजंट खंय धाडटा कितें करता डॉक्युमेंटेशन कशें आसा हें सगळें फूल इन्फॉर्मेशन घेवनूच त्यांनी खरें म्हणजे वचचें अशें एक आव्हान ह्या टायमाचेर हांव सगळ्या आमच्या गोंयकार भुरगे जे आसात तांकां हांव करपाक सोदतां. कळंगूटच्या सब हेल्थ सेंटरांत मेगा मेडिकल कॅम्पाचें उक्तावण जालें. भलायकी मंत्री हेल्थ केअर तळागाळांतल्या लोकां कडेन पावोवपाचें काम करीत आसा अशें आमदार मायकल उलयलो. जाल्यार गोंय हें देशांतलें एकमेव राज्य जंय लोकांक भलायकी सेवा आनी दर एका दुयेंसाची वखदां फुकट मेळची म्हण सरकार वावर करीत आसा अशें मंत्री विश्वजीत सांगता. हांव डॉक्टर बी हांवें MD बी करूंक ना काय MBBS करूंक ना पूण म्हाका खुबशे गोश्टी खबर आहा जे हांव डिनाक बी सांगता अशें जावंक जाय. हांव एक डॉक्टर आयडाक सांगता कितें जावंक जाय डॉक्टर रुपाक सांगता हे सगळे आमी हे सगळे लोक म्हज्या वांगडा इतले वर्सां जुळलेले आहात आनी आमकां वेगळ्या तरेन लोकांची कामां करपाक जाय. दातान जर कितें एक वेदरी ग्रोथ जालो आनी ते कॅन्सरस बी जावं शकता म्हणून ते तरेचे डिपार्टमेंट एक्टीव रावपाची गरज आसा. आमच्या सरकारान हांव गेल्या आतां 16 वर्सां आतां आरोग्य खातें हांव सांबाळटा पूण ते 16 वर्सांत आमी आमचें एकूच राज्य जे काही आमी फ्री मेडिसीन पासून सगळे कॅन्सराचे दुयेंस पासून सगळ्यो गोश्टी आमी लोकांक आमी फ्री दिवपाचे आमी हातीन घेतलेले आसा. अँड दिस हेल्थ कॅम्प visionary leader like Vishwajit Rane has this idea and is taking healthcare to the doorstep of the rural Goa. The Goan health म्हणटा पळय ते प्रायोरिटी आहा पण गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर इतलो लोड पडलेलो आहा. आमचो बाब बांदेकर जो डॉक्टर बांदेकर आहा तेका बेड्स हे सायडीनसून ते सायडीन हाडचो पडटा म्हणजे एक्स्ट्रा बेड्स हे CHCच्यो दुसरे हितूनसून सगळे हाडून अरेंजमेंट करचे पडटा म्हणजे टू फायंड आउट वॉट इज रॉंग विथ यू म्हणजे डायग्नायज करप तुका कितें जालां पळय तें हें पयलेच कळलें जाल्यार तूं GMCन पावना ऑर हेल्थ हितून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावना इवन प्रायवेट हॉस्पिटलान पावना म्हणजे डायग्नायज करप आनी तेका मेडिकेशन दिवप हें इम्पॉर्टंट आहा. त्या खातीर हे हेल्थ कॅम्प हिंगा घडोवन हाडला आनी आख्खे गोंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हेल्थ कॅम्प टू डायग्नायज वॉट इज रॉंग विथ यू. ऑल द गव्हर्मेंट्स इन इंडिया ऑल द स्टेट गव्हर्मेंट्स इन इंडिया दॅट यू टेक the administration at doorstep and also health care at doorstep, and this is what our health minister is doing today. He is taking the health care at the doorstep. कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर गोंय पुलिशेन शेनवारा रातीं पुराय राज्यांत खासा मोहीम राबयली. 591 गुन्यांव नोंद 56 सोरो पिवन गाडी चलयल्ले खातीर आनी 535 हेर येरादारी उल्लंघनां खातीर. भौशीक जाग्यांचेर थुकप आनी सिगरेटी ओडिल्ल्या खातीर 160 लोकांक गुन्यांव नोंद. पुलिसांनी 1220 गाडयो खरपणान चॅक केल्यो जाल्यार बऱ्याच लोकांक चवकशे खातीर ताब्यांत घेतिल्ले. शेनवारा राती पुराय राज्यांत गोंय पुलिशेन कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर खासा नायट ड्रायव्ह राबयल्ले मोहिमेंत 591 गुन्यांव दाखल जाल्यात.
तातूंतले सोरो पिवन गाडी चलयल्ले खातीर 56 गुन्यांव दाखल जाल्यार हेर येरादारी उल्लंघनां खातीर 535 गुन्यांव दाखल. भौशीक जाग्यांचेर थुकप तशेंच सिगरेटी ओडप ह्या सारकिल्ल्या गुन्यांवां खातीर 160 लोकां आड गुन्यांव नोंद जाला. हे मोहिमेंत पुलिशेन 1220 गाडयो खरपणान चॅक केल्यात जाल्यार जायत्या लोकांक चवकशे खातीर पुलिशेन ताब्यांत घेतिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओल्ड गोवा कदंबा प्लॅटो वयल्या फर्स्ट क्रायच्या नव्या स्टोराचें आयताराक उक्तावण जालें. गोंयांतलो फर्स्ट क्रायचो हो 6वो स्टोर. ल्हान भुरग्यां सावन ते 6 वर्साच्या भुरग्यां मेरेन एकाच जाग्यार पालकांक सगळें मेळटलें असो हो स्टोर. पुराय देशांत फर्स्ट क्रायच्यो 150 मायल स्टोर्स आसात. फर्स्ट क्रायचो स्टोर ओनर डेरिक डायस उलयलो. First Cry brand store in Bangui, Kadamba, Old Goa, just opposite Gera School. So we are very proud and happy for all the parents because this is like a one roof for all categories. It's a one shop for all categories for kids, for babies and kids up to 6 years. So it is a very great opportunity for you all to come here and explore our products. So we have very good options in all categories, starting from like occasion wear, then diaper, rompers, then leggings. So all kinds of baby wears and kids wear, jeans, shorts, t-shirts, and then we have other categories also like feeding and nursing, toys, baby gear, nursery, cradles. So everything is one roof for babies and kids. So you'll find everything here, whatever you need for your baby. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.